मिरेस्ताना राती दिवचल मार्केटात लागिल्ले उज्याच्या लुकसाणीचो अहवाल उजो पालुपी दळान सादर केलो। 4 ते 5 दुकानांक उज्यांत जाल्ले लुकसाण हे सुमार 78 लाखांचे आसा। बिरेस्तारा मध्यान राती शॉर्ट सर्किटाक लागून हो भिरांकूळ उजो लागिल्लो। दिवचले बाजारात बेरेस्तारा राती शॉर्ट सर्किटाक लागून 4 ते 5 दुकानांक उजो लागिल्लो। पयलीं एका दुकानाक उजो लागलो आनी उपरांत तो हेर दुकानांनी पातळ्ळो। ह्या उज्यांत वट्ट 78 लाखांचें लुकसाण जालां म्हूण उजो पालोवपी दळान अहवाल दिला। ह्या घडणुकेची खबर दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेट्टीक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी राती आनी परतून शुक्रारा सकाळीं वचून उजो लागिल्ल्या दुकानांची पळोवणी केली। दिवचलच्या बाजारात काल बिरेस्तारा राती उजो लागपाची जी घडणूक घडली तातूंत दुकानदारांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसाण जाल्लें आसा। दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान केल्ल्या अहवाला प्रमाण सुमार 77,80,000 रुपयांची लुकसाणी जाल्या अशें कळटा। जाल्यार हे घडणुकेक सुमार 1 कोटींची मालमत्ता वाचोवपाक येस आयला असो उजो पालोवपी दळाचो दावो आसा। काल बिरेस्तारा राती सुमार 10:15 वरांचेर दिवचलच्या पोरण्या बाजारात उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो लागले उपरांत बाजारात एकूच आकांत आयलो। उजो पालोवपी दळाक हे घडणुकेची खबर मेळटकीच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे 2 बंब घडणूक स्थळार धांवले। तांच्यांनी मदत कार्य सुरू केले, मात उजो पळयलो जाल्यार तो नियंत्रणांत येवप शक्य नाशिल्लें। ताका लागून वाळपय, पणजे, म्हापसा आनी फोंडेच्या उजो पालोवपी दळा कडल्यान 4 बंब मागयले। सुमार 2 वरां मध्यान राती मेरेन उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी नेटान शर्तीचे प्रयत्न करून उजो नियंत्रणांत हाडलो। ह्या उज्यांत 3 दुकानां उज्याचे भकीक पडली, जाल्यार हेर 2-3 दुकानांक मातसो हुलोप लागला। ही घडणूक कळटकीच काल रातीच दिवचलचे आमदार दोतर चंद्रकांत शेट्टी हे घडणूक थळार आयले। तांच्यांनी दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी रोहन कास्कर आनी दिवचलचे मामलेदार राजाराम परब हांकां ताबडतोब आपोवन घेतले। तांचे वांगडा तांणी परिस्थितीची पळोवणी केली आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांक हे घडणुकेचो अहवाल तयार करपाचे निर्देश दिले। ज्या दुकानदारांचे लुकसाणी जाल्या त्या दुकानदारांक फावो ती लुकसाणी मेळोवन दिवपाक आपूण यत्न करतलो अशें उतरय दोतर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिल्या। मजगतीं आयज सकाळीं दिवचलचे आमदार दोतर शेट्टी हांणी घडणूक स्थळाची पळोवणी करून परिस्थितीचो आढावो घेतलो। हे घडणुकेक ज्यांची दुकानां जाळ्यात ते दुकानदार सामके धुस्क्यात आसात। आतां फुडें कितें असो प्रस्न तांकां पडला। केन्ना एकदां सरकारा कडल्यान मदत मेळटा आनी आमचो वेवसाय परत उबो जाता हाची तांकां काळजी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।